Love you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. वाखाणे आमच्या देवा, स्तुती महिमा गौरव सगळी दिनवास आमच्या देवा पाहून देवाक वाखाणे देवाची स्तुती करूया. हर एका दिसा एक जीव यज्ञ आमच्या वाटांसून देवाक भेटवूया. ह्या वेळार आमी अन्य भाशेन देवाक वाखाणयो बोशखांतरमा पियोरो मोंते लेब्रोहोंत्रमा सिखात्रमा सोहोरहीनमा करामांत्रमा सोकोरके लेबोरिहीनमा करामांत्रमा सेकेत्रमा सोहोरहीनमा करामांत्र लांदे. ओ ग्लोरिया महिमा स्तुती आणि आराधना वाखाणी. हेब्रेवाचो 10 स्वर आणि 37 ओळ आमकां सांगता. हिब्रू चॅप्टर 10 वर्स 37. कित्याक आनी थोड्या काळान येवचो आसा तो येतलो आनी उशीर करचो ना. ओ हालेलुया. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर कितें सांगता. कित्याक आनी थोड्याच काळान येवचो आसा तो येतलो आनी उशीर करचो ना. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, सोमिया जेजू क्रिस्ताचें येणें खूब लागीं आसा आनी थोड्याच काळान येवचो आसा तो येतलो आनी तो उशीर करचो ना. योग्य त्या वेळार योग्य त्या समयार आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त येतलो. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, इतले प्रॉफेसी देवा बद्दल जाल्या, जेजू बद्दल पवित्र पुस्तकान, आनी जे सगळे प्रॉफेसी पुरे जाल्यात आनी आतां तिच्या येण्याचो काळ लागीं पावला. देवाचें उतर म्हणटा, ती घडी तो वेळ कोणाक खबर ना, पूण त्यो खुणा तुमी पळयतल्यात आनी तुमकां सजमतले. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी पळयता संवसारान जायत्यो खुणा घडटात. खरेंच आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त येवचो जाला. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, तयार रावया. आत्म्यान कुडीन आनी जिवान आमची तयारी करुया. देवा सांगाता वयर उबारून वचोंक तयार जावया. आनी खूब म्हत्वाचें मोगाच्या भाव भयण, जशें आमी प्रकाशनीच्या पुस्तकान पळयता, जेजू क्रिस्त येतलो आनी जी कोण तेचे सांगाता स्थिर आसान घट आसान तांकां तो आपल्या सांगाता घेवन वयतलो. जी कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात, देवाच्यो आज्ञा सांबाळतात, तांकां तो आपल्या वांगडा घेवन वयतलो. आनी उपरांत मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या संवसारान चर्च वयर उबारली वयतली, पवित्र आत्मा वयर उबारलो वयतलो आनी ह्या संवसारान एंटी क्रायस्टचे राज सुरू जातले. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, हें चड गरजेचें आसा की आमी सगळ्यांनी देवाच्या राज्यान देवा सांगाता वयर आसलेली, जी कोण ह्या संवसारान आसतली, जशें आमी वाचलां पवित्र पुस्तकान, प्रकाशनीच्या पुस्तकान, की 7 वर्सां तांकां एंटी क्रायस्ट सांगाताक ह्या संवसारान जिवचें पडटलें. आनी तो काळ भयंकर मोगाच्या भाव भयणांनो, कित्याक पयलीं 3.5 वर्सां तो शांतीन आसतलो, पूण फुडची 3.5 वर्सां मोगाच्या भाव भयण चड कश्ट आनी त्रास आसात. ते देवाक ह्या वेळार दिनवास, कित्याक चड कश्ट आनी त्रास आसात. जी कोण ह्या संवसारान आसतली आनी ती जी कोण देवाक मानून घेतली आनी सैतानाक एंटी क्रायस्टाक देव म्हणून स्विकारूचे नात, तांकां मोगाच्या भाव भयणांनो रक्त साक्षी जावचें पडटलें. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, हें खूब भयंकर आसा. देखून आत्म्यान आनी कुडीन आनी जिवान तयार रावया, कित्याक तो उशीर करचो ना आनी थोड्याच वेळान तो येवचो जाला आनी तो उशीर करचो ना. देखून आमी तयार रावया. आमच्या देवा सांगाता वयर उबारून राव. ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची हाजीरपण आमचे मदें आसा. जी म्हज्या नांवान दोगा तेगा एकठांय जाता थंय हांव आसा. घडये आयज आमी तुमकां दिश्टी पडना, पूण आमी आत्म्यान कनेक्ट आसा. जशी आमी मोबायलाचेर उलयता आनी आमी कनेक्ट जाता, जावं आमी भायर आसूं, खंय दुबयक आसा, खंय मुंबय आसा, पुण्याक आसा, पूण ज्या वेळार फोन करता आनी तें कनेक्शन थंय वचून आमी उलयता, तेच भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो पवित्र आत्म्या वरवीं आमी कनेक्ट जाता आनी हें सामर्थ्यशाली आसा. देखूनच देवाचें उतर सांगता, म्हज्या नांवान दोगा तेगा एकठांय जाता थंय हांव आसा. आनी आमी एकठांय जाता देवाच्या नांवान.
देवाक दिन वासूंक, देवाक वाखाणू. तर ह्या वेळार दिन वासूया, ताका स्तुती करुया, आत्म्यान आनी सत्तान ताची वाखाणी करुया. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. Pashinta ramase ketramase hera kino raka. Hallelujah. Mashakara mandere. Kosina makara mandere beshabara bahantara. Thank you, Jesus. करूं धन्यवाद, अपने हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँगा. नया जीवन मुझे तूने है दिया, हमेशा के लिए मुझको है बदला. दिल की गहराई से मैं करूं धन्यवाद, अपने हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूँगा. नया जीवन मुझे तूने है दिया, हमेशा के लिए मुझको है बदला. आशीषों से तूने भरा है, पवित्र आत्मा तू मेरे साथ है. अब मैं चाहूँगा तेरे ही नाम को, सबको बताऊँगा यीशु जिंदा है. तू ही है मेरा प्यार, तू ही है मेरा उद्धार, तू ही है मेरा प्यार, तू ही है मेरे साथ सर्वदा. तू ही है मेरा प्यार, तू ही है मेरा उद्धार, तू ही है मेरा प्यार, तू ही है मेरे साथ सर्वदा. तू ही है यीशु मेरा प्यार, तू ही है मेरा उद्धार, तू ही है यीशु मेरा प्यार, तू ही है मेरे साथ सर्वदा. तू ही है मेरा प्यार, तू ही है मेरा उद्धार, तू ही है मेरा प्यार, तू ही है मेरे साथ सर्वदा. तू ही है यीशु मेरा प्यार, तू ही है मेरा उद्धार, तू ही है मेरा प्यार, तू ही है मेरे साथ सर्वदा. Santro shiri Shabaravandana Sarababa shiri Satra Bere dalali
Shabarabandana satrama Sititandantro santrama Sharakantrasi. Oh, hallelujah. Thank you Jesus या दिसापासत या तुझ्या वेळापासत सरीस्पर देवा तूच असा आहे जो आमचो पहिलो मोग आसा. तुजे भाशेन आमकां देव ना, तुजे भाशेन आमकां देव आसचें ना, तुजे भाशेन आमकां देव जावचो ना. आमेन. पळय आजच्या वेळार जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येवच्या आदी पवित्र पुस्तक सांगता असो कोणूच नसलो जो तुजी आनी म्हजी पासत सॅक्रिफायस करूंक रेडी आसलो. कोणूच नसलो. कोण एक नसलो अख्ख्या मनशा गोंयाचे पातक आपल्याचेर घेवन. कोणूच नसलो. खंयच सर्गा राज्यान कोणूच मेळोंक ना जो अख्ख्या मनशा गोंयाचे पातक आपणाचेर घेतलो. देखून एब्रेवाचें पुस्तक 9 अवेसूर आनी 4 ओळ आमकां सांगता कित्याक पाडकुलाच्या आनी बोकडाच्या रक्तान केन्नाच पातक काडून उडोवंक जायना. ह्याच पासत संवसारान येताना क्रिस्तान अशें म्हटलें, यज्ञ आनी भेटयो तुका ना जाल्यो, पूण म्हाका एक तुवें कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बलक्यो तुका मानूंक ना. तेन्ना हांवें म्हटलें, हो पळय हांव येता. पवित्र पुस्तकाच्या कवळ्याचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे तुजी खुशी करूंक देवा हांव राजी आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाचो पूत ह्या संवसारान येयलो देवाची खुशी करूं. आमेन. देवाची खुशी करूं. पळय कोणूच नसलो जो तुजे आनी म्हजे पासत एक व्हडलो यज्ञ करतलो, व्हडलें सॅक्रिफायस. पूण जेजू क्रिस्तान म्हटलें, हांव येता तुमच्या सगळ्यांक पासत, अख्ख्या मनशा गोंया पासत. जेजू क्रिस्तान खाशा म्हटलें, बापा हांव वयता. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या उतरां प्रमाणे चलोवंक. पवित्र पुस्तकाच्या कवऱ्याचेर जशें बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे तुजी खोशी करूंक हांव राजी आसा. आमेन. तुजी खोशी करूं. सो खूब म्हत्वाचें आसलें ह्या संवसारान येणें आनी ह्या संवसारा पासत मरणें आनी ह्या संवसाराची अख्ख्या मनशा कुळाची पातकां आपणाचेर घेतलें. खूब म्हत्वाचें आसलें. कोण येवंक रेडी नसलो म्हणून खाशा जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांव येता. जशें पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा 350हून अदीक प्रॉफिसी जाल्लेली आसात म्हजे विशीं, ते विशीं हांव तें पुरें करूंक हांव येता. आनी कोणाक कशें म्हणूंक जाता? पवित्र पुस्तक हें चुकीचें आसा. पवित्र पुस्तकाची सगळींच उतरां सारकीची ना. जेजू क्रिस्तय पासून पवित्र पुस्तका प्रमाणे चल्ला. तेणी पवित्र पुस्तकान बरयलेली आसा आनी ती उतरां पुरो करूच्या पासत मनशाचें सैम घेतलां. आनी थोडीं जाणां म्हणटात पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां सारकीं. कशें म्हणोंक जाता? बायबल क्लियर म्हणटा सगळीं पातकां बगासतलीं, पूण पवित्र आत्म्याचे आड कोण तूं उलय तर तेच्या पाताक बगसोचें ना. जर कोण पवित्र पुस्तका विशीं उलयता तर तो पवित्र आत्म्याचे आड उलयता. आमेन. आनी असल्या पातकाचें भक्षणें ना म्हणटात. आमेन. कित्याक तूं पवित्र आत्म्याकूच कुसून काडून दवरताय जाल्यार प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्म्याकूच कुशीन काडून दवरताय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो खूब म्हत्वाचें आसा बाबा आयज लोकां आमच्या जिवितान पवित्र पुस्तका प्रमाणे आमी चलोवंक पळयना आनी पवित्र पुस्तकांतलीं सगळींच उतरां खोटी म्हणटा. पवित्र आत्म्याक आमी निराश करता. आमेन. पवित्र. सो दर एकल्यान आपली चवकशी करची आनी हें जें पवित्र पुस्तकान बरयलां तशें आमी आमच्या जिवितान करूंक फुडें सरचें. खूब म्हत्वाचें आसा. खूब म्हत्वाचें आसा पवित्र पुस्तका प्रमाणे चलणें. खूब म्हत्वाचें आसा. खूब म्हत्वाचें. आयज जायतीं जाणां पवित्र पुस्तकाचो अर्थ समजकूच ना. आयज जायतीं जाणांक पवित्र पुस्तक म्हटल्यार कितें तें समजकूच ना. आमेन.
ती कितें म्हणटात, जशें एक पुस्तक आसतलें, हेर जशें पुस्तक आसा, हेर धर्मान जशें पुस्तक आसा, हें पासून पुस्तक ना. हें पुस्तक ना. ही जिवी देवाची उतरां जावन आसात आनी ती आमकां पाळचीच पडटात. आमेन. बायबल क्लियर म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 5, एक उतार न्हू, एक मात्रा, एक काना पासून हालोवंक जायना, तितून कमी करूंक जायना आनी चडय करूंक जायना. हे बाकी कोण म्हणनात, पूण खाशा जेजू ख्रिस्त म्हणटात. हालेलुया. पळयात, जो पवित्र पुस्तकाक खोटें ठरयता तो संपूर्ण कांय पवित्र पुस्तक नाका, खरेंच नाका. आनी जर तो जाणा आसलो जाल्यार तो पवित्र पुस्तकाक खोटो ठरयतलो नासलो. आमेन. सो खूब म्हत्वाचें आसा बाबा, आयच्या ह्या दिसांनी आमी पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक जाय, न्हू मनशाच्या केलेल्या कायद्या प्रमाणे. आमेन. थँक्यू जीसस. हे दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, हे तुज्या उतरान पासत, तुजी उतरां आशिर्वाद आसात, तुजी उतरां ब्लेस आसात आनी त्या उतरांनी आमी जिवीत जियेता सदा सदां का. आमेन. गॉड ब्लेस.